स्मार्ट सिटी प्रकल्पातल्या सगळ्यात पहिले स्मार्ट रोडाच्या एका फेजाचे उक्तावण बिरेस्तारा टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणे यांच्या हस्तुकी पणजेत जालें। जी सुडाच्या वतीन स्मार्ट सिटी अंतर्गत कांपाल बाल भवन ते काकुलो मॉल हो पुराय कॉन्क्रिटाचो स्मार्ट रोड बांधला। ह्या रस्त्यार लोकांक चलपाक फुटपाथ, सायकल ट्रॅक, खासा क्षमतेच्या लोकांक पार्किंग, स्मार्ट स्ट्रीट वीज, उदका पुरवण, सांडपाण्या खातीर कायमस्वरूपी अंडरग्राउंड सुवात आसा। स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर लोकांक मातसो त्रास सोंसचो पडटा। हें जरी खरें आसलें तरी हें काम पुराय जाले उपरांत पणजेतले रस्ते परत परत खणपाची गरज पडची ना। ते खातीर लोकांनी पाशियेंस दवरचें अशें आवाहन ह्या वेळार मंत्री विश्वजीत राणेन पणजेकारांक केलां। Sanjeev, and of course we have the CEO of Smart City. Ladies and gentlemen, we have our dignitaries unveiling the flag. We have the secretary to please give them a big round of applause. सगळ्या गोष्टी इंटिग्रेट केल्ले आसा। पयलीं कशें आसतालें की पायपलायन आनी खंय तुजे मागीर केबल आनी इलेक्ट्रिसिटी केबल आनी खंय, ह्यो सगळ्या गोष्टी इंटिग्रेट करून हे सगळे एक वेगळ्या तरेचे एक स्मार्ट सिटीचे उदाहरण आमी जे दिल्यार ह्या तरेचे रोड्स जे सगळे कडेन तुमी पळयता तें काम चालू आहा, त्या तरेचे रस्ते सगळे कडेन हांगा येतले। आनी म्हाका तरी दिसता ते जे अडचण लोकांक जे आसा ते एकदां कंप्लीट जाल्यार लोकूच म्हणटले की योग्य तरेचे आनी बरे पैकी काम केल्लें आसा। आनी आयज हो उदाहरण आहा, आयज एक स्ट्रेच आयज उद्घाटन जाल्लें आसा। पूण असले गोष्टी इंटिग्रेट करपाक आनी हे सगळे गोष्टी जे पयलीं जे जावंक ना ते सगळे मार्गार लावपाक तर वेळ लागता। आनी म्हाका दिसता की बरे पैकी काम चल्लां स्मार्ट सिटीचें। पण रस्त्याचं मातशी अडचण जाल्या लोकांक आनी ते अडचण म्हाका दिसता की लोकांनी आयज हो इनॉग्रेशन जाल्लो हो पॅच पळयल्यार तेच रेप्लिकेट दुसरे कडेन जातले। आनी ह्याच तरेचें काम आमकां करूंक जाय। जे ओपन स्पेसीस डेव्हलपमेंट आहा ते बी स्मार्ट सिटीचे सकयल आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न ऑलरेडी केल्लो आसा।